पालिका रिझर्वेशनात सगळ्यांक न्याय दिल्लो ना। रिझर्वेशन कायद्याक धरून ना। आपल्या मनशांक सरकारान जाय तशें रिझर्वेशन केलां म्हण राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो आरोप। बीजेपी रिझर्वेशन थारावपाचे ओब्र खंय आमदारांक दिल्ले। हे सरकाराचे एसटीक सोपोवपाचे कारस्थान। बायलांचे रिझर्वेशनान सारके केल्ले ना म्हण बायलां एक्टिव्हिस्ट अवदाद वियेगश कोर्टात वचपाची तयारी करता। म्युनिसिपालिटी रिझर्वेशन ऑर्डाचेर कंटिन्युटी उरोक ना। एक फेवरेटिझम जाला अशें जो गेले ते पावटी वॉर्ड जरी लेडी आसलो येवूय पाटी वॉट लेडीज रिझर्वेशन केला। 50% 13 वॉर्डान गायला and 50% 14 वॉर्डान गायला। एक गोर वन फॅमिली and they divided the family। रुलिंग एमएलएच्या हातीन सोडला। तुमकां जाय ते भाशेन तुम्ही लिस्ट करा, जाय ते भाशेन तुम्ही लिस्ट प्रिपेअर करा। आज रिझर्वेशन पॉलिसी जी गेली या इलेक्शनाक शेड्यूल ट्रायबांक काबार करून उडयले। वर्साचे वर्स सफर जाता तिंका काबार केले 12% आसले ते 5% हाडले। Justice system exists. It will make a difference, and I do have faith in the judiciary. That you have to have a certain amount of people residing there to give that category a place. So on what basis? What is the criteria? Is the criteria based on what the government wants? This government or the past government wants? I am not contesting any elections. Let me make this clear. Women's voice in decision making is absolutely important. In the 74th Amendment, reservations are to be made for women on rotation basis, and I am going to court on this issue. I cannot file a case today, but I am filing a case on Monday. दक्षिण गोंयचे जिल्लो हॉस्पिटल 2017तल्या विधानसभा वेंचणुके पयलीं बांदून लोकांक उक्ते जातले म्हण उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस उलयला। हॉस्पिटलाच्या कामा खातीर टेंडर काढला। कामाक सुरवात जाल्यार 18 म्हयन्या भितर खंय हॉस्पिटल बांदून जातले। जीसीसीआयन हॉस्पिसियो हॉस्पिटलाक 5 लाखांचे गरजेचे सामान वाटलां। ते सुवाळ्यात फ्रांसिस उलयतालो। नवे हॉस्पिटल तयार जाता फंडान कितके पयशे मोडप चालू जाता एक विषय आसता। 15 सप्टेंबराक लेटर ऑफ एक्सेप्टन्स ऑफ टेंडर दिल्ले हा टू एमएस पार्निका कमर्शियल एंड एस्टेट प्रायवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली। आता तेंच्यांनी परफॉर्मन्स गॅरंटी दिवपाक जाय आणि काम सुरू करपाक जाय। The time allowed for carrying out the work is entered in the tender 18 months. अंदाजा प्रमाणे 15 महिन्यांनी जावपाक जाय काम सुरू जाल्या उपरांत। 99 कोटी 60 लाखाचे काम। आणि हांव खात्रेन सांगू शकता की हो आमचो साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑफ फ्लॅगशिप प्रोजेक्ट आहे। काही कारणान तांकां फाटीं उरलो जाय, पूण येता ते निवडणूक येवचे पयलीं तिचें उद्घाटन जावपाक जाय आनी लोकांक सुविधा जावपाची सुरू जावपाक जाय। घेवया एक विराम।